सत्तरीन तूं कोणाकय जर विचारशी जाल्यार वागाचो प्रकल्प टायगर रिजर्व जो आसा वेगळो प्रकल्प आमी जाका म्हणटा तेजी गरज ना हे कोणूय सांगतलो तो सत्तरींतलो कोणूय मनीस सांगतलो. आतां शहरान बशिल्ले कांय पर्यावरणवाद्यांक दिसता की करचें म्हणून तांकां तांकां खाज आसा तांकां उमेद आसा जाल्यार ती करचें म्हणून बट आमकां तूं विचारशी जाल्यार म्हादय अभयारण्या उपरांत इतक्या त्या स्थानीक लोकांचे लायफ पिसलेले आसा त्यांच्यो सगळ्यो काजू बागायती शेतां ताच्या पुर्वजां पासून तांच्यानी सांबाळिल्ल्यो जमनी सगळे त्या वायल्ड लायफ सँच्युरीन गेल्ले आसा. हे शहरान बशिल्ल्याक म्हणपाक बरें आतां इतक्या वर्सां उपरांत कांय जाणांक दिसता की वेगळो प्रकल्प करचो म्हणून टायगर रिजर्व करचें म्हणून कित्याक ते खबर ना म्हणजे तूं कोणाक जर विचारशी जाल्यार तें जंगल इतलें ल्हान आसा की थंय आनी वाग आसूं शकना. तर जे वाग येता म्हाका मान्य आसा कारण कांय वेळार थंय हत्या जाल्ली आसा वागांक मारलेले आसा पूण हे आमी समजून घेवपाक जाय हो तिलारी बेल्ट जो आसा थंयसरल्यान चोर्ला घाट जो आमचो म्हादय अभयारण्य आसा आनी ताच्या फुड्यान भीमगड अभयारण्य जो कर्नाटकांत पडटा आनी ताच्या उपरांत 80 टायगर रिजर्व जो आसा दांडेली हो सगळो बेल्ट आसा तिळारी म्हादय भीमगड आनी 80 हो सगळो बेल्ट जो हांगा मोल्या मेरेन तुका लागता येवन सो त्या बेल्टांतल्यान वाग हांगाच्यान थंयच्यान वाग एक कडेन रावपी जनावर न्ही ते तो कितकोसोच डिस्टन्स चलून वचूं शकता एके रातीन सो हो येता आसतले वयता आसतले ते वाग थंयसर पूण थंय आसा खूब कितें वाग आसा जशे गुजरातान जशे शिंव आहा तशें सांगतात आमकां किंवा ताडोबान जशे वाग आहा तशें असो प्रकार थंय न्ही हो सगळ्यांक खबर आहा. ही सगळी जी चल्ल्या ही कांय लोकांच्या विशिश्ट खाजी खातीर आनी तांच्या हेज्या खातीर उमेदी खातीर हे सगळें चल्लेलें आसा पूण हांव सांगता प्रमोद आदींच थंयसरले लोक इतले थंय काबार जाल्ले आसा तांकां आयज तांच्यो काजू ज्यो पोर्तुगीज काळाच्यान चलत आयिल्ली काजूची भाटां म्हण किंवा तांच्यो बागायती बाकीच्यो आसतल्यो किंवा शेतां आसतलीं ती आतां करूंक मेळना हे सत्य कोणूच तेचेर कोणूच कांय उलयना. सगळे लोक आतां खंय तरी दिसवड्याचेर काम करून पोट भरचें पडटा अशे परिस्थितीन त्या लोकांचो विचार करिनासतना वेगळो प्रकल्प लादपाचो प्रयत्न चल्ला. अभयारण्याक केन्ना आमी विरोध करूंक नाशिल्लो सत्तरी त्या लोकांनी केल्लो पूण तो विरोध काय सरकारान केन्ना आयकूंक ना. जाला न्हू अभयारण्य तितके मेरेन पुरो आशिल्लें सो म्हाका एज अ सत्तरींतलो हे म्हणून दिसता आनी एक पत्रकार म्हणून हांव म्हाजी बाजू मांडटना अशें म्हणटा की वेगळो प्रकल्प बेश्टो विनाकारण थंय करपाचो प्रयत्न जावपाक जायना.